म्हादयचो विशय कोर्टात आसा आनी कोर्ट जो कितें निर्णय दितलो ताचें गोंय पालन करतलें अशें गोंय भाजपा प्रभारी सिटी रवी सांगता। म्हादयचो वाद हो आयचो वाद न्हय, ह्या वादाक सुमार 65 वर्सां जालीं अशें सिटी रवी म्हणटा। कांय दिसा फाटीं म्हादय वांटोवपा खातीर विरोधी पक्षांनी राज्यपालांची भेट घेतिल्ली आनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ कर्नाटकाक धाडून परिस्थितीचो नियाळ घेवचो अशी विणवणी केली। ह्या फाटभुंयेचेर मात गोंय कोर्ट जो कितें निर्णय दितलो ताचें पालन करतले अशें सिटी रवी सांगता। वास्कोत जाल्ल्या टॅक्सीकारांच्या घडणुकेत अटक केल्ल्या दोगा जाणांक परवानो रद्द करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हून सांगलें। वास्कोत जाल्ली घडणूक ही सामकी लजेक लावपी आसा आनी आमी परत अशी घडणूक गोंयांत जावपाक दिवचे नात अशें माविन म्हणटा। भाजपान लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेन सुरवात केल्या। भाजपाचे केंद्रीय प्रभारी मंगळारा सकाळी गोंयांत पावल्या उपरांत भाजपाच्या कोर कमिटीची बसका जाली। ह्या बसकेन पक्ष संघटन आनी लोकसभा वेंचणुके खातीर फुडल्या रणनितीची चर्चा जाली, तशेंच मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर चर्चा जाल्ल्याचें कळटा। पूण ह्या विशीं मुख्यमंत्र्यान स्पश्टपणान कांय सांगूंक ना। मंगळारा सकाळी फातोर्डा वाठारांतल्या रस्त्याक उशेक रावपी स्थलांतरीत भिकाऱ्यां आड फातोर्डा पुलिशेन कारवाय केली। कारवाये वेळार 12 स्थलांतरीत भिकाऱ्यांक तांणी अटक केली। फातोर्डा पोरण्या मार्केटा कडल्यान सिग्नला कडेन सिग्नल पडटा तेन्ना भिकारी येतात आनी ताका लागून लोकांक ताचो त्रास जातालो। ह्या विशीं थळाव्या लोकांनी आनी बिगर सरकारी संस्थेनी पुलिशेक कागाळ लेगीत केली। ताची दखल घेवन आमी हे मोहिमेक सुरवात केल्या। वट्ट 12 स्थलांतरीत भिकाऱ्यांक अटक केल्या, तातूंतली 4 भुरगीं आसात, तांकां आमी आपणा घरांत धाडटले अशी म्हायती फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक जितेंद्र नायकान दिली। राज्यात टीबीच्या दुयेंतीक मरण येवपाक व्हड प्रमाणांत वाड जाल्या। जानेवारी ते ऑक्टोबर 2022 मेरेनच्या 10 म्हयन्याच्या काळांत हो आंकडो वाडून 1710 जाल्लो आनी मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 147चेर आशिल्लो। 2020 वर्सा गोंयांत 1608 टीबी दुयेंती सांपडले। 2021 वर्सा हो आंकडो 2018 वयर गेलो। 2021 वर्साच्या तुलनेत 2022च्या पयल्या 10 म्हयन्यांत टीबीक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 58 वाडला अशें राष्ट्रीय अहवालांतल्यान स्पश्ट जाला। वेगवेगळ्या कारणांक लागून फाटल्या कांय वर्सांत राज्यांत टीबी दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा।
कळंगूट वाठारांत राती उसरां मेरेन सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर डान्स बारांचेर कारवाय जातली अशें पुलिशेन कितलेशेच फावटी सांगले आसले तरी लेगीत पुलीस कांय कारवाय करिनात म्हूण कळंगूटच्या पंच वांगड्यांनी 2 डान्स बारांत घुसून बोवाळ घालो. डेव्हिल आनी जामून ह्या 2 बारांनी हे पंच वांगडी घुसले आनी तातूंतल्या कर्मचाऱ्यांक मारपेट केली. ह्या बोवाळाची सीसीटीव्ही फुटेज बार धनियांनी पुलिशेक दिवन कागाळ केल्या. पुलिशेन हातूंतल्यान कांय पंच वांगड्यांचेर गुन्यांव नोंद केल्ल्याचें कळटा. ह्या सीसीटीव्ही फुटेजांत पंच वांगडी बारांत घुसून थंयच्या कर्मचाऱ्यांक मारपेट करतना दिश्टी पडटा. मे म्हयन्या पयलीं आमी सिवरेज लायनीची दुरुस्ती करतले अशें आस्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलें. पूण हाचे खातीर लोकांचें सहकार्य जाय. दर एका घराची तशेंच वेपारी आस्थापनांचे ह्या लायनीक कनेक्शन दिवपाचे आदेश जिल्लो अधिकाऱ्याक दिल्यात. तशेंच ह्या कनेक्शनाचे पयशे फारीक करपा खातीर लेगीत येवजण आंखिल्ल्याचें काब्राल सांगता. गोंयांत शेत वेवसायांत परतून वाड जावची म्हूण गोंय सरकारान सध्या पावलां उबारपाक सुरवात केल्या. आपली पुर्वजांची जमीन पडींग दवरी नासतनाय आयच्या तरणाटे पिळगेन शेत वेवसाय करपाक जाय. गोंय सरकारान आतां शेतकारां खातीर कितल्योश्योच येवजण्यो काडल्या. ह्या येवजणेचो फायदो घेवचो आनी शेत वेवसाय करपाक सुरवात करची अशें आवाहन शेतकी मंत्री रवी नायकान केलें. सोमारा सराज गोवा फार्माचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. समाजीक सेवा वावरांत दिवचल रोटरी क्लब व्हड योगदान दिता. गरज थंय मजत हें तांचें खाशेलपण. खुबश्या लोकांक आलाशिरो आनी हेर मजत दितना समाजीक सेवा मळार तांचें व्हड योगदान आसा. देखून दिवचलच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्या संस्थांनी मुखार येवपाची गरज आसा असो उलो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें मारला. रोटरी क्लबान दिवचले बांदिल्ले प्रवाशी बस शेडीचें उक्तावण केल्या उपरांत दोतोर शेट्टी उलयताले. श्री शांतादुर्गा विद्यालया सामकार बायपास रस्त्याचेर ही शेड बांदल्या. ह्या वेळार रोटरी क्लबाचे अध्यक्ष दुर्गेश कारापुरकार आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. मंगळारा सकाळी केप्यां बोरीमोळ जंक्शनाचेर दुचाकी आनी सायकली मदीं अपघात जालो. दुचाकी चलोवप्यान सायकल चलोवपी विद्यार्थ्याक फाटल्यान धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो. ह्या अपघातान सायकल चलोवपी विद्यार्थ्याक दुखापत जाली. देखून ताका उपचारा खातीर प्राथमीक भलायकी केंद्रांत दाखल केलो. फुडलो तपास चालू आसा.
मोपा विमानतळाक फकत आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचेच नांव दिलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणीच ह्या विमानतळाचें नांव जाहीर केल्लें अशें विधान भाजपाचो प्रभारी सीटी रवी हांणी केलें. मात आतां विमानतळाचें नांव मनोहर भाई पर्रीकार अशेंच दवरतले. तशेंच ह्या विमानतळाचेर तांचो फोटो लेगीत आसतलो अशी म्हायती सीटी रवी हांणी ह्या वेळार दिली. राजधानी पणजेंत चालू आशिल्ल्या सांतिनेज काडीच्या सोबतीकरणाच्यो सगळ्यांत व्हडलो फटको जैव विविधतायेक कसो बसलो आनी कांपाल तळ्यांतल्या नुस्तीं कशीं मरून गेली हें गोमंतक टीव्हीन नजरेक हाडून दिल्लें. उदकाचो प्रवाह आडयल्ल्यान मोठ्या प्रमाणांत प्रदूशण जावन उदकांत ऑक्सिजनाची पातळी उणी जाल्ल्यान नुस्तीं मरपाक लागिल्लीं. तशेंच पुराय वाठारांत घाणयारो वास पसरिल्लो. सुमार 15 दीस महापालिकेच्या वतीन तळी नितळ करपाचें काम चालू आसलें. आतां मातयेचो भर काडून उडयल्ल्यान उदकाची वाट मेकळी जाल्या. ताका लागून तळ्याच्या जैव विविधतायेक तशेंच वाठारांत रावपी लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या. भलायकी खातें आनी गोंय प्रदूशण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी तळ्याची पळोवणी करून नमुने विश्लेशण खातीर धाडल्या. अहवाल अजूनय येवपाचो आसा. खांडेपार कॅनलाच्या दुरुस्तीचें काम मार्च म्हयन्या मेरेन सुरू जातलें अशें उतर उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान शेतकारांक दिलां. सरकाराची मान्यताय घेवन ह्या कामाक बेगीनूच सुरवात जातली अशें शेतकारांनी लेगीत ह्या कामाक सहकार्य करचें अशें सुभाष शिरोडकाराचें म्हणणें. न्हंयचें उदक अशकुशीकच्या कुळागरांनी भितर वता हे खातीर न्हंयच्या गाळ उसपपाचें काम करून घेतलो अशें उतर सुभाष खांडेपारकार कॅनलाची पळोवणी करपाक गेल्या वेळार तो उलयतालो. देवळा सयत दरेका संस्थांनी संस्कृतीची जतनाय करपाक फुडाकार घेतलो जाल्यार गांवची सुदारणा निश्चित आसा अशें मत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी उक्तायलां. दिवचल म्हालांतल्या लाडफेच्या श्री सातेरी केळबाय पंचायत देवस्थानान काडिल्ले दिनदर्शिकेचें अनावरण केल्या उपरांत दोतोर शेट्टी उलयताले. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकार, सरपंच पद्माकर मळीक, देवस्थानाचे अध्यक्ष विष्णू मळीक आनी उद्देजक अनंत मळीक हाजीर आशिल्ले. बँकिंग क्षेत्रात प्रादेशिक भाषांच्या वापरा संबंधित भौशीक क्षेत्रातल्या बँकांनी पयली हिंदी, इंग्लिश आनी थळावी भास ह्या त्रिभाषीक सेवा दिवपाच्या RBI मार्गदर्शक तत्वांक पुरायपणान पाळो दिला म्हूण राज्यसभेत उलयतना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें.
भाजपा देशाचो इतिहास बदलूंक शकना. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी दिल्लें योगदान म्हत्वाचें आसा. भाजपा इतिहासाक पुसूंक शकना अशें विधान खासदार संजय राऊत हांणी केलां. भाजप आनी ठाकरे शिवसेना मदीं जरी वैचारीक मतभेद असले तरी देशाच्या इतिहासात काँग्रेसीन दिल्ल्या योगदानाक ना म्हणप समज जायना अशें राऊतान म्हणलां. शाळांतल्या पुनर्वसन वेंचणुकांतल्या शाळेविशीं सरकार गंभीर आसा. शाळेच्या इमारतीची समस्या सुटावी जाय मेरेन पर्यायी वेवस्था करतले अशें शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. पुनर्वसन शाळेची इमारत मोडपाक पावल्या. नवी इमारत बांदपाची अशी मागणी करीत मंगळारा पालकांनी आंदोलन केलें. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मंगळारा दिवचले एके कार्यावळी वेळार उलयताले. आंदोलनाची म्हायती मेळटकीच दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी पुनर्वसन वेंचणुकेंत वचून आंदोलन करपी पालकांची भेट घेतली. ह्या वेळार तालुके शिक्षण अधिकारी आनी पंचायत मंडळ हाजीर आशिल्ले. आमदारांच्या निर्देशा प्रमाण सध्याचे इमारतीची एनडीटी टेस्ट केल्या. सगळ्यांची नावां घालप ही लग्नाची पत्रिका न्ही अशें विधान करीत नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान पत्रकारांक सणसणीत जाप दिली. गोंय मुक्ती दिसा निमतान पेडणी आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत तो उलयतालो. ह्या कार्यावळी खातीर थळावो आमदार प्रवीण आलेकरांचें आमंत्रण पत्रिकेचेर नांव नाशिल्ल्यान पत्रकार आनी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांच्या मदीं वादावादी जाली. सरकाराचे कांय नेम आसतात ते प्रमाण हो पावलो हुबोवपाचो सुवाळो दर वर्साक घडोवन हाडटा अशें म्हणीत पत्रकारान विचारिल्ल्या प्रस्नाक नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान तिडकीन जाप दिली. वास्कोच्या आरुशी वाठारांतले रेवेचे दोंगर अनवळखी मनशान खणून दवरिल्ल्यान थळावे लोक बरेच तिडकिल्ले. रेवेचे हे दोंगर खणून कुशीचो व्हाळ पुरयला. रेवेचे दोंगर खणून उडयल्ल्यान पावसांत दर्यांत उदक लोकांच्या घरांनी येवपाची शक्यताय आसा. देखून पंचायतीन ह्या प्रकरणांत लक्ष घालून ना जाल्यार आमी खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. दोन 2012 वर्सा बंद पडिल्ल्यो गोंयचे खण वेवसाय परत सुरू करपाचें आस्वासन सरकारान दिल्लें. हें आस्वासन पुराय करपाक सरकारान येस मेळयलां. खणीच्या निर्यातीचेर 50% कर कपात करून गोंयच्या खण वेवसायाक केंद्र सरकारान मजत केलें अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. ह्या शिवाय न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण गोंयच्या खणीच्या म्हालाचो तशेंच रिजेक्ट केल्ल्या डंपांची पावणी करपाक मेळटली. तशेंच मायनिंग ब्लॉकांचे ऑक्शन लेगीत सुरू जालां. हे खातीर गोंयच्या खण वेवसायाक वेग आयला अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें.
कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण वेस्टर्न बायपासाचे काम बेगीन पुराय करपाक जाय देखून बाणावलीच्या लोकांचे भावना विचारांत घेवन वेस्टर्न बायपासाच्या प्लानांत बदल केल्लो आसा. हो प्लान घेवन आमी फुडें वतले, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. हो बदलिल्लो प्लॅन दाखोवपा खातीर बाणावली पंचायतीक आपणे रकाद धाडिल्लो, पूण पंचायत वांगडी आयले ना तशें काब्राल हांणी सांगलें. गोंयच्या पर्यटनाचें नांव पेड्ड्यार करपी तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांक लुटपी मनशांक गोंय करचो ना अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयच्या पर्यटनाक फुडें व्हरतना पर्यटन टॅक्सी ऑपरेटर तशेंच पर्यटन टूर ऑपरेटरांनी आनी गोंयच्या लोकांनी सरकाराक सहकार्य करचें अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. गोंयची पर्यटनाची प्रतिमा संवसारभर पळोवपाक पर्यटन खात्या वरवीं वेगवेगळे उपक्रम सरकारान चालीक लायल्यात अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. वास्को गोवा शिपयार्डाच्या वाठारांत रस्त्यार एका कारीचो सेल्फ एक्सिडेंट जावपाची घडणूक घडल्या. चड वेगान आशिल्ली कार पुलाचेर व्हरून मारिल्ल्यान गाडयेक आशिल्ल्या दोग बायलांक तशेंच एका भुरग्याक बरोच मार लागला. सुदैवान हो अपघात जाताना दुसऱ्या गाडयेक वा रस्त्या वयल्यान यो वच करपी मनशांक मार लागूंक ना अशी म्हायती थळाव्या मनशांनी दिल्या. गोंय येरादारी खात्याच्या जोड पालवान विंटेज आनी क्लासीक कार रॅलीचें चिखले आयोजन केल्लें. ह्या रॅलीचें उक्तावण येरादारी खात्याचे मंत्री माविन गुदिनो हांचे हस्तुकी जालें. विंटेज कार ही सदांच आकर्शीत करपी वस्तू. पयलीं मोटारी कश्यो आसल्यो, तांची जतणूक कशें घेताले, तांचें पर्यटन ह्या विशीं ह्या कार रॅलींतल्यान लोकांक आदल्यो मोटारी पळोवपाक मेळटात. पोरण्या वस्तूक आयच्या काळांत लेगीत कितलें म्हत्व आसा ताचें दर्शन ह्या विंटेज कार रॅलींतल्यान जाता अशें माविनान म्हणलें. ह्या उपरांत मोठ्या आवाजांतले संगीत बंदीच्या विरोधांत वेंचेन मुख्यमंत्र्याक बरयल्लें पत्र हो राजकीय स्टंट आशिल्ल्याचो आरोप भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी केला. कांय लोक बेश्टेच वावड्यो पातळयतात. ही बंदी व्हडा प्रमाणांत जावपी इव्हेंट आनी पार्टीक लागू जाता. वर्सान वर्स चलत आयिल्ल्या जात्रेक आनी फेस्तांचेर हे बंदीचो कसलोच परिणाम जावचो ना अशें काब्रालांचें म्हणणें.